웃는 나가 웃기라미 허시야미 암자라야 야노미 얘기다미 나발야미 암자소며 मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात अर्गां जावन मीस पेटयता सेवरीन डिसोजा तिच्या जल्मा दिसा संदर्भी मादा तेरेजा वाडो रोशन डायस आनी कुटां मुंबय प्रशांत कुटिनो सांज जूद वाडो तशेंच देवादीन मेल्विन रेबेल्लोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता हिल्डा रेबेल्लो आनी कुटां ल्हान पुलवाडो ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळे आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुमयाची मजत करपा विशेश तरान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या बलिदान वेळे आमी मागून घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या समयाची जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आयताराच्या या बागी दिसा अर्घ बलिदान भेटोवंक हे वेदी मुखार सांगता जमल्या आयची देवस्तुती पेल्यांच्या सेवेंत जेजू पळोवया म्हणलो संदेश दिता. आमची भाव भयणी कश्टताना तांची सेवा करूंक आनी देवाचो अनुभव जोडूंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भाव भयण्यो सांगता मनाची तोंतनांसर वायट आदार आनी पयसो हांवें जायती पातकां केल्यात ओमसो अपराध ह्या पासून बरी सदां सांबाळली सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयण्यो तुजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थया. सरेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयल्लें देखून जेजून तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी आतां जाणा जाल्या ताज्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जन्मपणाच्या वैभवाक आमकां पावय. आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सभे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
पयलें वचप, मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप अशें म्हणटा सुरेशपर. पूण तूं बेतलेहेम एफ्रेता, जुदाच्या कुडया मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो. म्हाका तुजे तावन जल्मतलो तसो आराम न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जमचें आसा ती प्रसूत जायसर सुरेशपर ताका सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलाची परतून येतले. सुरेशपराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्नातावन ताची पदवी पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तस्सू शांती जातलो. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मोळासो परजळ आमचेर फांकर. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मोगा मोळाचो परजळ आमचेर फांकर. आयक आमकां इस्रायेलाच्या कुळ्या, केरुबा वयर सिंहासनार बसून आसलेल्या, तुज्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर पडोवन तेदवां सोडवून आमकां लाभतली. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मोगा मोळाचो परजळ आमचेर फांकर. तळपारांच्या देवा आमकां फुडकन पळय, सरकार तावन नदर काय. हे दाखवालीचे लागीं येवन भेट कर, तुज्या उजव्या हातान लावन वोट केल्ले दाखवालीक बाळगून सांबाळ. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मोगा मोळाचो परजळ आमचेर फांकर. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मोगा मोळाचो परजळ आमचेर फांकर. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, ह्या पसतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केलें. होम बल्यो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवलीं नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आशिल्लें बरी. देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयले तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बल्यो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवलीं नात. तरी ही सकट नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीच आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या
बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे व्हड उपकार. Alleluia gauya sumya kasiya tacha bhuvitava gobri gusarya. Alleluia gauya sumya kasiya tacha bhuvitava gobri gusarya. Kita gaunovi sumya navarya kinnari vaso वर्णिया ताची श्रेष्ठत्या आम्ही नियाल्या ताचे गोरे कोण आम्ही वागण्या. Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा गौरी गुसाया. Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा गौरी गुसाया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लोकप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुया. थोड्याच दिसांनी मोरी उठवून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादवी गेली. थंय जकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीन तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरी येसो नामान आयकतच तिजे कुशींत आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या तळांनी म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हजो सोम्याचे बेटेक येवचें हें बाग केन्तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानाक पडटस म्हजे कुशींतल्या बालकान उल्हासांनी उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कलीत केल्लोय संगती घडोवन येतलो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणाक लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तोरका थंय संतोशान उरता, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट केली. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, एक पोटी एक तरणाटी सरली एका दर्याच्या तडीचेर रेवेचेर सोलोन आसली आनी ती फुडें सोमकोन वेता आसतना त्या रेवेचेर स्टार फिश नक्षत्र मेनू आमी म्हणटा नेकेत्रां मासली दर्यांतल्या उदकांतली वयर रास रास पडोवन वळवळून आसली. आनी तो वळू हें सली एक एक विसून दर्याक उडोवंक लागलें गई तांकां परत जीव मेळच्या खातीर ती जीव उरच्या खातीर. आनी तो वळू एक मानेस्त पयस खंय बसून ह्या सलयेन करचें तें पळोवन आसोन आसलो खंय. आनी थोड्या वेळान ह्या सलयेच्या लागीं येवन म्हणालो खंय, आळे सलये तुवें एक एक स्टार फिश वा ही नेकेत्रां मासलीं विसून दर्याक उडयली जाल्यार कितें फायदो. थोड्यो वांतलो उरल्यो सकड मोरत्योल्यो न्ही. तुवें कितें व्यत्यास केल्ल्या बरें जाता, तुवें कितें बदलावन केल्ल्या बरें जाता. वॉट डिफरन्सस यू कॅन मेक इट. तुवें कितें व्यत्यास बदलावन करूंक जाता. सलयेक मस्त बेजार जालें गई, ताका दुखलें गई. त्या व्यक्तीन आपणाक प्रोत्साव दिवना आमी करच्या त्या बऱ्या कामाक म्हणून आनी ते मुखार चलत रावलें गई.
आनी मुखार चलतना ताच्या मोती कितें उजवाड झळकालो परत बाग घालें एक मासली स्टार फिश ताणें परतून विसले खंय आनी उदकाक उडयले खंय आनी त्या मानेस्ताक अशें गोवन ताका म्हणालें खंय मानेस्ता हांवें सक्कड स्टार फिशांच्या जिवितांत वा सक्कड नेकेत्रां मासलेंच्या जिवितांत व्यत्यास वा डिफरन्स वा बदलावन हाडूंक हांव सकना जावंक बरो पूण ह्या एका मासलेच्या जिवितांत ह्या एका मासलेच्या जिवितांत हांव व्यत्यास हाडूंक शकता हांव बदलावन हाडूंक शकता म्हणालें गे आनी ती मासली दर्याक उडोवन संतोशान फुडें गेलें गे मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या दिसा आयच्या देवस्तुतेचेर आमी नदर घालतना एका व्यक्तीन सगळ्या संवसाराक बदलावन हाडिल्ली सगळ्या संवसाराक संतोश दिल्लो सगळ्या संवसाराक सोडवण दिवंक कारण करता जाल्ली ती जावन आसा मोरी माय तिने देवाच्या कुशेक खालती मान घाल्ल्या वरवीं आज सगळ्या संवसाराक बाचावी बरेपण लाभला जर तर मुरयेन चिंतलें जाल्यार हांवें देवाच्या कुशेक काबलात दिल्ल्या वरवीं हांव एकलीं कितें करूंक शकता म्हजे वरवीं कितें जायत म्हजे वरवीं कितें साध्य आसा कसले व्यत्यास डिफरन्स वा बदलावन हांव सोडूंक हाडूंक शकता जर तर तिणें चिंतलें जाल्यार आज संवसारार बदलावन आसतना सोडवणदार येतो ना मनशा कुळाची बाचावी जाते ना देवाचें योजन पूर्ण जाते ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो तेडगून आमी दिसपोरतें करच्या त्या ल्हान ल्हान संगती मारिपात आनी एकल्याच्या जिवितांत संतोश हाडूंक शकता आनी एकल्याच्या जिवितांत व्यत्यास हाडूंक शकता आनी एकल्याचें जिवीत बदलूंक शकता म्हणलें तें आमी उडासान दवरया मोगाचें न्हू तेडगून मुरये तावन आज आमी शिकाजे जाल्लें एक लिसांव जावन आसा ल्हान ल्हान संगती जे कितें आमी करता त्यो बऱ्यांतल्या बऱ्यो आमी केलें जाल्यार सगळ्यांतय न्ही थोड्यांतय आमी व्यत्यास हाडूंक बदलावन हाडूंक शकतल्या जिविताक हेरांच्या उजवाद दिवंक शकतल्या म्हणलें आयचे दिसा आयची देवस्तुती आमकां समजयता आयचे पयले वासाप मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले आमी आयकले मोगाचें न्हू बेतलेम शहर नांवार्दीक न्ही त्या शहरा विशयान कोणायकी कळीत नासलें पूण सोडवणदार त्या बेतलेम शहरांत जल्माल्या वरवीं आज तें सगळें शहर सगळ्या संवसारार आख्या संवसारार नांवार्दीक जालां आमी गितां गायनांनी गायता बेतलेम शहरांत सोडवणदार जल्मालो म्हणल्यार आमी परगट करता आनी आज हे सगळ्या संवसाराचें केंद्र शहर जावंक पावला मोगाचें न्हू एक ल्हान शहर आपणाच्या शहरांत बाळक जल्माल्या वरवीं आज हें शहर सगळ्यांक उजवार दिवंक सांगलां आनी त्या मारिपात देवाचें योजन देवाची मांडावळ आदी मागा जे कितें आसली ती पूर्ण जाता वा पूर्ण जाल्ली आमी पळयता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो देव विश्वासी देव आमचो देव विश्वासी आनी हो विश्वासी देव जे कितें ताची योजन आसात ताची मांडावळ आसा तो जारी करता मोगाचें न्हू मुरये मायच्या जिवितांत हें योजन मांडावळ जारी जाली मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी तिचे मारिपात बाळोक जल्मालो सोडवणदार ह्या संवसाराक आयलो बेतलेम शारांत तो जल्मालो आनी त्या मारिपात आख्या संवसाराक उजवाड फांकलो मोगाचें न्हू हाचे दुसरें वासाप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें जावन आसा ह्या वचपान आमी समजता एका व्यक्ती वरवीं जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें भेटयल्ल्या त्या जिविताच्या बलिदाना वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचें पाताक धुवन गेलें मनशा कुळाची बाचावी जाली मनशा कुळाची सोडवण जाली मोगाचें न्हू एका मनशा वरवीं जेजू क्रिस्तान सगळ्या संवसारार बदलावन हाडून हर एकल्याच्या जिवितांत व्यत्यास हाडूंक शकलो ताचें जिवीत ताणें अर्थ भरीत केलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी आयचे दुसरे वासाप आमकां सांगता जेजू येता पर्यंत आसल्ल्यो ती सकड बलिदानां हो बलियो अर्पणा ताका नवो अर्थ जेजून दिलो त्यो बलियो परतून आनी परतून भेटयचे आसले पूण जेजून ताच्या जिविताचें बलिदान एकच बटी भेटयलें आनी त्या मारिपात सगळ्या मनशा कुळाचें पाताक ताणें धुवन काडलें नितळ केलें मोगाचें न्हू एका व्यक्ती वरवीं आयच्या वांजलाचेर आमी नदर घालतना मुरये मायक देवाची बरी खबर प्राप्त जाल्लेल्या वेळार आपले सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणली मोरी माय
आणि त्या मरी पात देवाच्या पुताक या संवसाराक आडच्याक आपणाची काबलत तेणे दिली. मुरी माई हंकारान बरोवना, मुरी माई गर्वान बरोवना, मुरी माई ओडपणान बरोवना, बदलाक आपणाचे जिवीत मावशे बहिणीची एलिझाबेथीची भेट करणं, तिच्या सेवेंत झरयता, तिच्या कष्टांच्या वेळा तिका पावता आणि त्या मारी पात आपणाचे जिवीत सेवेचे जिवीत म्हणले मुरी माई दाखोवन दिता. मोगाल भवन आनी बहिणीनो, बुडवो मुरये मायक दिश्टीक पडलेल्या वेळार गब्रियल बुडव्यान म्हणली उतरां, सर्वेस बरो तुजे सोवे आसा. मुरयेक खंडीत कळीत आसलें, सर्वेस बोर देव आपणा सोवे आसा. त्या देवाक आपण ववयता, आपणा थंय तो देव आसा म्हणलें तिका कळीत आसलें. कित्याक तेदोळूच पवित्र आत्म्यावरी ते गर्भेस जाल्ले आनी त्या मारी पात पुताक आपणाच्या गर्भांत तिने जागो दिल्लो देवाच्या पुताक मोगाच्यानो. आनी त्या देखून सर्वेस्पर तुजे सवय आसा, सर्वेस्पर आपणा सांगता आसलो जाल्यार मुरी गर्वान बरना. ताच्या बदलाक एलिझाबेथीक भेटता, एलिझाबेथीच्या उदारांत आसलेल्या त्या जुवांक भेटोवंक प्रयत्न करता आनी त्या मारी पात हांगासर दोगा स्त्रियांचे मिलान जाता आनी ताच्या सांगाता दोगा भुरग्यांचेय मिलान जाता. जेजू मुरयेच्या उदारी आसलो, जुवांव एलिझाबेथीच्या उदारी आसलो आनी त्या दोग बाळोक एकामेका वळखून घेतात. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा एलिझाबेथीच्या कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान संतोषान उडी मारली, कित्याक सोडवणदाराक ताणें देखलो, सोडवणदार ताच्या बेठेक आयलो आनी त्या देखून संतोष मुरये मायचे बेटे वरवीं तांच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकले. एलिझाबेथीच्या जिवितांत दादोसपण संतोष दिवंक शकले. तर मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, आज या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करतना 3 संगती आमी संदेश जावन आमी घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयिल्लें जावन आसा मुरये परी आमी एकल्यांनी समजून घेजय की सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमचे सांगाता, एकल्या सांगाता आसा. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, त्या देखून एक मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच देवाक आमी भेटता, त्याच देवाक आमच्या काळजान आमी घेता. आमी जिवी ताबेरनाकलान जावन हांगातावन भायर वेता. मोगाचेनो मुरी माई जेजूक तिच्या उदारी घेतली, एक ताबेरनाकल जावन गेली, एलिझाबेथीक भेटली, जुवांक भेट जाली आनी त्या जिवितांक संतोष बरेपण दिले. मोगाचेनो त्या देखून आमी आमचे थंय सर्वेस्पर आसा म्हणून मानून घेतना आमी एकली जिवी ताबेरनाकलान जाता, लिव्हिंग टॅबरनॅकल्स आमी जाता, जिवी ताबेरनाकलां जाता. जेजूक आमचे थंय आमी ववयता. मोगाचेनो जेजू आमचे सांगाता आसता, हे सदांय एका दीस आमी उडासान दवरचे आनी त्या देवाची मांडावळ आमच्या एकल्याच्या जिवितांत आसा आनी तो देव ताच्या मांडावळी प्रमाणे आमचे जिवीत चलोवन व्हरता. ताची मांडावळ आमच्या जिवितांत ती रुता करता. त्या देखून तो जेरमाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्य 11 म्हणटा, तुमचे बसोत म्हज्या मनांत कचली येवचे नासात म्हणून तुमकां कळीत आसा की तुमच्या हिता पासत, तुमच्या कॅस्ती पासत न्ही, बरोवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर. ते देखून आमच्या सांगात असो देव आमकां एक बरें जिवीत दिता, एक बरो फुडार दिता, आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता म्हणलें हे आमी एकल्यांनी बोगां जाय आनी त्या देवाक आमच्या जिवितांत सदांच जागो दी जाय. मोगाच्यानो हें पयिल्लें. दुसरें, आमी मुरये भाशेन त्या जेजूक घेवन एरांची भेट करी जाय. पयिल्लें आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेका संतोष दी जाय, एकामेका दादोसपण दी जाय, एकामेका आमच्या मारिपात एकामेकाचें जिवीत तें बरें जाय जाय. आमचे वरवीं कुटुंबांत कोणें रडचें, दुखांनी आसचें, बेजारायनी आसचें न्ही. जर तर तुजे थंय आसा जेजू, जर तर तूं जिवेन ताबेरनाकल तूं जेजूक घेवन वेताय जाल्यार त्या मुरी एलिझाबेथे बरी, जुवां बरी, हेरांचे जिवीत संतोष बरी जाय जाय, हेरांचे जिवीत नंदान जाय जाय, हेरांचे जिवीत आशिर्वादांनी भरलेलें जाय जाय तुजे वरवीं. मोगाळ भावां आनी भयणी, त्या देखून आमी जिवीत ताबेरनाकलान जावन त्या जेजूक एका दिसा आमी हेरांक दी जाय. जेजू आमचे थंय हेरांक बेटा जाय. मोगाळ भावां आनी भयणीनो, हे आमी एकल्यांनी आमच्या दिसपट्या जिवितान करूंक आसा. मोगाच्यानो. तिसरें,
क्रिस्तांवांचें जिवीत सेवेचें जिवीत मोगाचें न्हू एका गोष्टी क्रिस्तांव जाल्यार आनी एका गोष्टी सेवा हे दोनीय सांगात येता सेवा नातल्लें क्रिस्तांव जिवीत ना त्या देखून तूं जेजून म्हणलें हांव आयलां सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्हय आमी हर एकल्यांनी एकामेकाची सेवा करूंक आसा एकामेकाची जतन करूंक आसा एकामेकाक आमी पावोवंक आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें आमचें जिवीत मनशापणान भरलेलें आमचें जिवीत जायचें एकामेकाक आमी पावोवंक जाय मोगाचें न्हू एकामेकाची सेवा करी जाय एकामेकाची जतन आमी करी जाय दिसपट्टें आनी त्या मारीपात आमी खरीं बरीं क्रिस्तांवां जावन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी पेटोवंक फुडें वेताना तसो जेजू ताका मोन आमकां दिताना आमचें जिवीत त्या जेजूक आमी समर्पण करया ज्या जेजूचें जिवी मंदिर आमी जावया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी त्या मारीपात आमचें जिवीत हेरांच्या बरेपणा खातीर हेरांच्या सेवे खातीर जोरोवंक आनी तें अर्थाभरीत करूंक नंदन करूंक तसो जेजू आमच्या सांगात आसचो आमकां बोळ आनी गटाय दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया आमीन. आमी आतां आमचो बोवाचो स्वारिया एकाच देवा सत्वंता सर्वोपकार बापतो सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसणारी राजशास्त्र वस्तू सोर असतात आणि एका सोम्या येशू ख्रिस्ताचो सत्वंता देवाचो एकलोच पुतो सकाळा दिवापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसरलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसून ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासून आनी आमचे सिडवणे पासून सर्गात तो देवलो आनी पवित्र वरवीं हांव कार्मेलीची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पावस पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्याचे निमित्तान जीवन सेवी करून वैभवार तो परतून येतलो आनी ताचे रजवणुकेक शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सत्वंता ईश्वर आनी जिवता तो बापा आनी पुता आनी जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा हवो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापिल्ले देवसभेक सत्वंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सुखाच्या जिविताक विश्वासान रावता आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमची हर एक मागणी आयकता आनी आतां आमी नातालांच्या फेस्ताक तयारी करनासता तशें आसतना आमच्या मनान वस्तू आमची मागणी आस गरजो आसात त्यो आतां आमी देवा मुखार दवरया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब सैर गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक एवकारिस्तांतल्या तुज्या पुता जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात बगूंक आनी आपले ताब्यान दिल्ल्या भावार्थ्यांचो पोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन बर आनी आमच्या राष्ट्रांनी शांती फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विदेशस्थानी प्रायवन भाव भयणीक तुका समर्पिता तांचे कश्ट आळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विदेशस्थानी प्रायवन भावा भयणीक तुका समर्पिता तांचे कश्ट हाळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवजनांनी आनी भुरग्यांनी आमच्या भावार्थाची सतां आनी जेजूची शिकवण नियाळ करून समजून तुका सागसावन
जीव कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध संकश्टां बली जाल्ल्यांक आनी एकसरपणां जियेतेल्यांक तुज्या सोडवणेचो अणभव भोगूंक फावो कर. तशेंच समाजींत विविध रितींनी सेवा दितेल्या सेवकांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बवरे एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक समाधान पाटय. आमची कुटुंबां तुका समर्पिल्ली मोगाची बिडारां कर. आमकां समेस्तांक सेवेच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमी आमची खासगी गरजो जेजू मुखार दवरया. मोगला जेजू, आमी आमची प्रार्थना तुज्या मुखार दवरल्यांत आनी आमकां वस्तू आनी की गरजो आसात ते तूं जाणाय, ते आमकां तूं फावो करून मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. दिल्या देण्याने सोम्या हसिता विस्तारंगळ उतराने तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजाने काणे काणेता उल्हास भरीत गीताने ओळखून दिता. हे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. बापा सर्गीच्या पृथ्वीदाराया सर्वेस्परा रचणारा सृष्टी करणारा हरी जीवी हसिता तुका नावडता. तुझे मुखार सरपडता तुका वागणता. हे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनातली नेहमी आमच्या नेट्या पुरुषाच्या तवा सुरेस्पर म्हणून घे. सरेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेंत आमकां मरीची कूड सफल केली, तशेंच तुजे वेदीन आमी दवरल्या ती देणी तेच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक
सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वाचुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदार्थाच्या देवा सर काळी सरुतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रभाद्यांनी प्रगटलें उतरा धर्मा उर्वीं तुज्या आमकां मुरये ताका सांबाळलो आनी जो हांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावता तशें वळख दिली. आपल्या जल्माची परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमचो मदें येवचे वेळी प्रार्थना करूंक जागृत जावतेली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखणची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सरदरबार आनी सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरंच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जड ह्या पवित्रांतल्यान धाडून आमी जेणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस भरून सोंसुविच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खेळात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेचपरी जेवण तसंच ताणें कास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या आशिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सस्तें कराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशे बसोत तेव्हा रावतलें हे म्हज्या उडासा कर. बावरता so good परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पवित्रपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिवितीचो उडो आनी सडवणाची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चोतेल्या आम समेजता पळय तत्म्या वरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवनपण सोबरवो सुदोरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगता बगेव झुजय तिचो पोती बगेव दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडूनची आज्ञा मनात धरून आम्ही शिकलेले प्रार्थना आता दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज सपनाय, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो राज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या मुशीतां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां वार. सरीस परसर वायटान आमकां देवा दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी सोडून जेजू क्रिस्ताचे जिणे आनी पवित्रात्म्याचे एकटो. सोडून क्रिस्ताचे येणे आनी बरोवशान ते नाका आमकां तुजे उदार ककुलतेन सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. जमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचे तिश्कल आनी तुजे खुशे प्रमाणे सदांच सांबाळ अनेक वटान सांबाळ तुरा जोड चलिता ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढलेले आमची काकूत आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराची पाप काढलेले आमची काकूत आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचेर पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणा आपयल्या आमी ती सुभागी. पूण तेजे करस म्हाका बेगीन मेळटली.
काळजान प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय जेसू तुये म्हजी दय काळजान प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय जीवन निसर्गीचे आपली घटाय दिवचे व्हरते बाद मोचे काळजान तुका सेवचे Jesu, Jesu, tuye मुझे दे काळजान प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय अवसर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सिंग तुका लायता पातकी अवसर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सिंग तुका लायता तरी जेसू बोगस जेसू बरी घडी सांगाती Jesu, tuye मुझे दय काळजान प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय प्रार्थुया सरेश्वर आमच्या मगाळ बापा ह्या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखान ससनाक आमकां वांटो मेळचो म्हूण आमी बरोसरे बदल्या आमच्या सडवणेच्या जल्माच्या परब इतली लागीं पावल्या तितली व्हड जावं आमी भक्तीपणी आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोक विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोक विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा
आमचे पासून विनंती कर. सांजूद था देवाक मागणे या संसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मोदय जावन आसलेल्या बगेव जूद था देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दारा सोमवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. तुझ्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्त जाणी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी तुज्या लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेचशे कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबा खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या हर एका भावंडां खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर युवा जनां खातीर कुटुंबांत आसच्या मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन मदर तेरेसा वाड्याची आमची भयण आमच्या गवळी बापांची मावशी आस्पत्रेंत आसा तिच्या भलायके खातीर बेगीनच आमी मागया. बेगीनच तिचो पाय प्रत्येक जावन गुण जावच्या बरी भलायकी देवान तिका दिवच्याक आमी तिचे खातीर आनी सकट पिडेस्त भावंडां खातीर एक घडीभर आमी मागया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या फिरगस कुटुंबांत जायतीं कार्यां आसात. खरार रोस काजाराची आमच्या कुटुंबांतली हर एक कार्यक्रमां सांजूदाच्या बेसांवांनी भरलेलीं जावं दी. देव सांजूद आमारीपात विशेष मजत आमच्या कुटुंबाचेर वचून हर एक बरी फालीं बऱ्यान जावं दीत. कितेंच अडकळ वायट घडनासतना सगळें बऱ्यांतलें बरें जावचे खातीर आमी मागया. हांगासर येवच्या सकट भक्तीकां खातीर व्हडा पातेनीन भावार्थान ह्या पवित्र ताळाक येतात ह्या सर भक्तीकां खातीर तांच्या तेसावां खातीर मागया. ह्या आमच्या पवित्र थाळाक दान दिवच्या सकट दानी खातीर उदार मनान बऱ्या मनान जायतीं जाणां फुलां फाकळी दिवनूच आसतात. सकट दानी खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर देवान तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफल दिवच्या खातीर ह्या सकट कुटुंबा खातीर आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळूंक पेसरच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता. आशा सांडल्या बरवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका पिडयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. कशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पर देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर भांगोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसारापर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करो. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करो. आनी सर पदवेदा देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदा आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमच्या सोम्या सोडय आमकां पात्यागन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या वेदनेगी या
सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां पगवीत कुसाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे निमित्ताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.